येवकार, हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पंचायत वेंचणुकेक मार्ग मोकळो. उच्च न्यायालयान न्हयकारली ओबीसी राखीवताय. वेंचणुको फुडें धुकलपाच्या सरकाराच्या याचिकेचेर सुनावणी करपाक सर्वोच्च न्यायालयाचो न्हयकार. बाबत दर्जाचे रस्ते करून दिवपा खातीर पीडब्ल्यूडी इंजिनियरांक जबाबदार धरपाची गरज म्हणटा बाबूश मोन्सेरात. आदलो पीडब्ल्यूडी मंत्र्याचेरय पेटयलो फार. दिवचल वाठारांत परत एकदा हुंवाराची एंट्री. हुंवार थांबोवपा खातीर चालीक लावपाक जाय हुंवार प्रतिबंध उपक्रम मागता दिवचलचो आमदार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पंचायत वेंचणुके वयल्यान न्यायालयान सरकाराक 2 झटके दिल्यात. उच्च न्यायालयान ओबीसी राखीवतायेची याचिका भायर आयिल्ली जाल्यार सर्वोच्च न्यायालयान पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलपाच्या सरकाराच्या याचिकेचेर सुनावणी करपाक न्हयकार दिला. सद्याच्या अधिसुचोवणे प्रमाण आता 10 ऑगस्टाक वेंचणूक जातली आनी 12 ऑगस्टाक मतमोजणी जातली. पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलपाची गोंय सरकारची याचिका उच्च न्यायालयान भायर आयल्या उपरांत हायकोर्टाच्या आदेशाक आव्हान दीत गोंय सरकारान 4 जुलयाक सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतिल्ली आनी सप्टेंबरात वेंचणूक घेवपाची मागणी केल्ली. पूण पंचायत वेंचणुको 45 दिसांनी घेवपाच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करपाक सर्वोच्च न्यायालयान न्हयकार दिलो. पंचायतीचो सुप्रीम कोर्टाचो वर्डिक्ट केला म्हणून आमकां इलेक्शन्स 10 तारखेकूच घेवची पडटली. तर आमकां इलेक्शनाक आमी 10 तारखे दीस वतले कारण इट इज सुप्रीम कोर्टाचो वर्डिक्ट. पावसान इलेक्शनाक घेवं शकता काय नाव घेवं शकता हो एक विशय आसा. ह्या संबंधी जें कितें जालां आयज सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर पास केल्या तातूंत कितें म्हणलां की पावसा बद्दल जर विशय आसा जाल्यार तो इलेक्शन कमिशन हायकोर्टाक एप्रोच करपाचें अशें म्हणून ताणें ऑब्जर्व केलां. सो तो जो विशय आसा पळय तो अजून क्लोज जावना. बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द इलेक्शन कमिशन. इफ दे आर कॉन्फिडंट दॅट इन दीस रेन्स, इन दीस फ्लड्स, इलेक्शन्स कॅन टेक प्लेस, एंटायर इलेक्शन मशिनरी कॅन ऑपरेट ड्युरिंग दीस टायम, they are experts in the field about holding the election. So तांणी डिसिजन घेवपाक जाय. हें शक्य आसा काय ना तें सुप्रीम कोर्टान तांकां लिबर्टी दिल्या ह्या संबंधी. सो तांणी कितें ती एक्शन घेवपाची आनी सांगपाचें की आमी इलेक्शनाक घेवं शकता म्हणून ह्या भर पावसान सगळें शक्य आसा म्हणून. जर तांणी शक्य आसा म्हटलें तें करून दाखोवपाक जाय. उच्च न्यायालयान वेंचणूक फुडें धुकलपाची याचिका भायर आयल्या उपरांत बेगीच राज्य वेंचणूक आयोगान 10 ऑगस्टाक वेंचणूक घेवपाची अधिसुचोवणी चालीक लायिल्ली आनी त्याच वेळार ओबीसी शिवाय आरक्षणा खातीर अधिसुचोवणी जारी केली. पूण बायलांक दिल्ल्या राखीवताये वयल्यान आनी ओबीसीक राखीवताय दिवंक ना म्हणून कांय जाणांनी आक्षेप घेतलो. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्लें पूण न्यायालयान बुधवारा आरक्षण रद्द करपाची याचिका भायर आयली. दुसरे वाटेंतल्यान ओबीसी कमिशनान ऑलरेडी आपले रिजर्वेशन सबमीट केला स्टेट इलेक्शन कमिशनाक. सो आमची रिक्वेस्ट आसतली स्टेट इलेक्शन कमिशनाक सो दॅट यू कन्सिडर दॅट ओबीसी रिजर्वेशन्स आनी वन्स अगेन तूं कॉरिजंडम जो आसा पयलीं ताका काडचो ही आमची ओबीसी कमिशना खातीर रिक्वेस्ट आसा. सो आपल्या स्टेट इलेक्शन कमिशनाक आमी रिक्वेस्ट करतले ओबीसी कमिशनाच्या फाटल्याक लागून जे ट्रिपल टेस्ट करून ज्या पद्दतीन तांकां सबमीट करपाक जाय तोय ऑलरेडी आयज सबमीट केलो. सो आमची रिक्वेस्ट आसतली सो दॅट तेणी जे काडले जाल्यार ओबीसी रिजर्वेशन्स मेळपाक शकतले. नोटिफिकेशन येवंक ना दुसरी गजाल आसा. नोटिफिकेशन येवप आनी डेट डिक्लेअर जावप हितून फरक आसा. Supreme Court is supreme. We have to follow the orders of the court. We took a chance because we believe that OBC reservations जावपाकूच जाय. Now that Supreme Court has already given the judgment, the only alternative left for us is what we have already done, forwarded the data what we have on OBCs to the election commissioner in his office. It is up to them to take a call. We cannot do anything beyond that. We are feeling bad that the OBCs we have not been able to give the reservation, but what more can be done by the government? We have forwarded the data. That's why, as I said earlier, we were just wanting another 1 week. We have already completed our job and now we are forwarding the data. So it is up to the election commissioner and the election commission. Let us see what happens. ओबीसी रिजर्वेशनाचो हो विशय आसा पळय एक व्हेरी सिरियस इश्यू इट इज. आतां इतलीं वर्सां ओबीसीक रिजर्वेशनां दिता आतां सडनली ओबीसीक रिजर्वेशन ना जालें हो तांचेर अन्याय जाला. हो अन्याय कसो तरी पयस करपाक जाय हें आसा सद्याच्या परिस्थितीन स्टेट इलेक्शन कमिशनाच्या हातान आसा. तो पावर जो रिजर्वेशन करपाचो जो पावर आसा तो सगळो 2021 सालाच्यान इलेक्शन कमिशनाक दिल्लो आसा. सो तांच्या हातान सद्या आसा हें
तो डेटा म्हाका दिसता आज काय कितें तरी पावतलो अशें दिसता म्हाका तांकां डेटा. आनी तांकां टायम आसा आतां. टायम आसा म्हणजे कशें आसा, जर 10 तारखेक जर इलेक्शनां आसा समज जर, जाल्यार 22 दीस तांकां कमीच कमी लागता पयलीं. सो सादारणशे एक 18 तारीख मेरेन दे कॅन होल्ड टू इश्यू अ नोटिफिकेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ इलेक्शन. तो मेरेन रावू शकता ते. ताज्या पयलीं हो एक्सरसायज करून तांणी रिजर्वेशन करूं शकता ते हो डेटा घेवन. कळ्ळें न्ही. सो इलेक्शन कमिशन जर मातशी जर पेशन्स दाखयले, मातशी जर लक्ष घातलें, एप्लिकेशन ऑफ मायंड केलें समज जर, जाल्यार हो विशयूय सॉल्व जावंक शकता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. आयज जाल्ल्या मंत्रिमंडळाचे बसकेंत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान पत्रकारांक दिली. ह्या निर्णया मदीं फिफा बायलांच्या अंडर 17 विश्वचषक स्पर्धेचें आयोजन, जायत्या धोरणांत दुरुस्ती आनी मान्यताय करपाचो लेगीत समावेश आसा. पळयात. कॅबिनेट डिसिजन करपा खातीर ex post facto approval for the construction of the work of the tertiary care center TCCC for the Goa Medical College to HSCC Limited for company. It is approximately project of the 247 crores of rupees. 247 crores tertiary care center. It is an ex post facto approval of the cabinet for the payment of the pending monthly maintenance of the public grievances readdressal. तांचो पोर्टलाचे पयशे पेमेंट करपाचे उरलेले ex post facto. It is an hosting of the under 17 World Cup India in the year 2022. ह्या वर्सा आमी होस्ट करता. Extension for the extension of scheme for empowering of the scheduled tribe and scheduled caste. It is in communities for using the information and communication tools. ICCT ची tools ची scheme आहा तिका आमी extension दिता. Amendment to the Goa Startup Policy 2021 and IT Policy 2018. हे दोन्ही पॉलिसी अमेंडमेंट आणला for the further improvement करपा खातीर. Ex post facto approval for the lease of the one government primary school for the Amber Salvador the Moon allotment of the Gomantak Vidya Vardhini स्कुला खातीर. Post facto approval for the lifting of the probation of the confirmation of the one Suresh Tekul Darulkar of the labor presiding officer in the labor code. And then Goa Fiscal Responsibility and Budget Management Bill to place in the Assembly. Proposal for the further amendment for the Goods and Services Tax Act 2027 in line with the Government of India. A proposal for the Public Works Department ची काही कामां जी आशिल्ली ताका ex post facto approval आणि appointment of the personal staff relaxation of Mr. Sudhin Ravikar. Amar Chawaria for Goa 365 from Porvorim. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फाटल्या 2-3 दिसांच्या पावसान पणजेत हुंवार येयलो. हाचे वयल्यान रस्त्यांच्या आनी ड्रेनेजाच्या कामाचो दर्जो दिसून आयलो. कारण जायते भाग उदकांत तुंबिल्ले आनी रस्त्यांची सामकी अवतिकाय जाल्ली. आमदार आंतानेसियो बाबूश मोन्सेरातान परत एकदां अशे बाबत दर्जाचे रस्ते करपा खातीर PWD इंजिनियरांक जबाबदार धरपाची गरज आसा अशें मत मांडलें. राजधानीतले रस्ते हॉट मिक्स करून फकत 3 म्हयने जाल्ले, पूण पयल्याच पावसान रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. मोन्सेरातान PWDच्या कंत्राटदारा विरुद्ध कारवाय करपाच्या निर्णयाक येवकार दिला, पूण PWD इंजिनियर आनी अधिकारी जांणी अशी कामां करपाक परवानगी दिल्या तांच्या विरोधात पयली खर कारवाय करपाची मागणी केल्या. पूण हे काम निलेश काब्रालाचे देखरेखे खाला जावंक ना, जाल्यार आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकाराच्या नेतृत्वाखाला जाला अशेंय मोन्सेरातान सांगले. आयकात. Request the PWD minister to go into the details as far as who and basically identify the accountability to as far as the officers are concerned. That is any problem. No. See, he has taken action. He is studying the matter, and I am sure that Mr. Cabral will take the right decision. बाबूश एका कॉन्ट्रॅक्टरा खातीर आख्खे पणजेकारांक त्रास जाता. सो कितें Contractor म्हणून नाका न्हू. I don't actually blame the contractor. I blame basically the officers. The most important thing is the technical staff. See, हांव कितें म्हणटा तुका, we now and then we have been saying then at January or December we said Baba, roads are bad. That road needs to be asphalted as far as Panjim is concerned. You have asphalted the roads. Now first of all it is mandatory for any engineers. आता तुका तो जॉबाक घेतलो
15 years domicile हे जाय that I have been in Goa for 15 years. So he doesn't know the climatic condition of Goa is my simple question to and then the most important thing, we have told you to do the roads for monsoon. We didn't tell you to do the road before monsoon, that in the monsoon it should go. That is important. So what is the productivity is not there. That is important for us. पावसाक ब्लेम करता सदांच उठून. हांव कोणाक ब्लेम करना. I am just saying कोणाक ब्लेम करपाक जाय that they must see. Because I cannot blame someone from others. But I am only want to clarify, this is not been done during Mr. Cabral's tenure. It has been done by his predecessor. गोवा 365 खातीर परवरेशान श्यामचारी. गोंयांत कदंबा बसी दिसपट्ट्यो मदींच रस्त्यांच्या लोकांचो घात घेता, जाका लागून लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. जाल्यार थोड्या वाठारांनी तर एकूच कदंबा बस आशिल्ल्यान बसी भरून वतात. त्या खातीर फुडल्या कांय म्हयन्यांत गोंयांत 148 नव्यो इलेक्ट्रीक कदंबा बसी वेगीच लोकांच्या सेवे खातीर आसतल्यो. कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान सांगलां. गोंयांत कदंबा बसींचो विशय बरोच गाजता. ह्यो पोरण्यो कदंबा बसी आतां म्हाताऱ्यो जाल्यात आनी दिसान दीस ह्यो बसी मदींच रस्त्यार बंद पडून लोकांचो घात मारता. अश्यो घडणुको चालूच आसात. ह्या विशयाचेर कदंबा महामंडळाच्या अध्यक्षाक प्रस्न केलो. 148 नव्यो लायटीर चलपी बसी गोंयांत वेगीच चालीक लागतल्यो. ते भायर पुराय गोंयांत इश्कोला खातीर 100 कदंबा बसींचे लेगीत सरकारा कडेन मागणी केल्या. जाल्यार कदंबा महामंडळात कंडक्टर आनी ड्रायव्हराचो उणाव आशिल्ल्यान तो जागो लेगीत वेगळीच भरतले अशें कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान सांगले. आयकात. कदंबाची सद्या कितें कंडिशन आहा, कदंबाचे बंद पडत आसतात आनी ते बंदूच जायना. तेचेर आतां तोडगा जातलो. थोड्या दिसांनी आमच्यो आनी इलेक्ट्रीक बसी येता आमच्यो, म्हणजे आमकां 100 बसी इलेक्ट्रीक बसी आमच्यो ऑलरेडी म्हाका दिसता ऑगस्ट सप्टेंबर म्हयन्याक पावतल्यो आमच्यो. आनी त्याच प्रमाणे आमकां आनी एक 48 बसी पणजे स्मार्ट सिटी अंडर आमकां मेळटल्यो. ते म्हणजे जवळ आमचे 148 बसी येतल्यो. त्यो जर मेळ्ळ्यो जाल्यार खुबशे आमचे रुटांचे जे प्रॉब्लेम्स आसा ते सॉल्व जातले. सगळ्या लोकांक त्रास जातले. न्ही लोकांक म्हणजे कितें जाल्यार पयलीं बसी आसले न्ही, ते कोविडा टायमा खातीर बी मागीर नवे परचेज बी करपाक मेळना. त्या आमी सरकारा कडेन पयर मिटींग जालें आमची. सो आमकां डिझल बसी थोड्यो खरेदी करपा खातीर आमी मागलां. इवन आमचे कंडक्टर ड्रायव्हर शॉर्टेज आसा. आमी आतां फुडल्या म्हयन्या आमी ड्रायव्हर आनी कंडक्टराचे जवळ जवळ 90 पोस्ट आहा ते आमी भरपाचे आमी मागयतले. त्या प्रमाणे तेजी आमी रिक्रुटमेंट करपाचें आहा. नवे डिझल बसी कितल्यो तुमी आनी डिमांड करता? सो आतां कितें जाल्यार ह्यो जर 150 बसी जर आमच्यो मेळ्ळ्यो जाल्यार आमकां एक प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. कित्याक आमकां अशें पळोवपाक गेल्यार 100-150 कडेन बसींचे आमकां प्रॉब्लेम आसा. पूण आतां इलेक्ट्रीक बसी आहा. आनीक आमी एक प्रपोजल आमचो आहा की पयर डिस्कशन जालां आनी सीएमान सुद्दां आमकां करून गो हेड म्हणला की ज्यो खुबश्यो प्रायवेट बसवाले आसा न्ही त्या आमकां बसी तुमी घेया म्हणटा. सो खुबश्या बसींनी आमकां स्कुलांनी कॉलेजींनी बसीची गरज आहा. सो त्यो बसी आमी त्यो तांकां दिवपाक करता आनी तांकां किलोमिटरा प्रमाणे त्यो बसी घेवपाच्यो. आनी त्यो जर पास सिस्टम जर केल्यो बसींनी स्कुलांनी जाल्यार आमकां त्या बसीन कंडक्टर बी गरज पडना. सो त्यांचो बसीचो ओनर आनी ड्रायव्हर ती बस त्या स्कुलान घातलेले ते चलोवपाक शकता. तेय आमी आतां फुडल्या विकात तेचेर आमी हें काडटले आनी टेंडर येवपाचें आहा. अश्यो कितल्यो बसी तुमी घेतले प्रायवेट म्हणजे? पळया जे आतां आमी सर्वे चालू आमची, म्हणजे आमचे खुबशे म्हणजे म्हाका दिसता अंदाजान 100 तरी स्कुलांनीच बसी मागले कडेन आसा. डिमांड आसा ऑल ओवर गोवा. हां त्यो आतां आमी आयजूच आमी डिस्कशन केलां की MD आनी आमी GMA बद्दल की आमी आतां फुडल्या विकाक आमी ते एडवर्टायज करतले. तेंचे ते आतां ठरयतले आमी. आमचे कितें जाल्यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आमची मिटींग आमचे जावना, बोर्ड जावना आमचो. सो आमकां कांय गोश्टी डिसिजन घेवपाक मेळना. आतां परतून कोर्ट लागलो जाल्यार परतून फुडें वयतले. त्या खातीर कांय गोश्टीच्यो डिसिजन घेवपाक मेळना. ना चडश्यो आमच्यो मेजरचे म्हणजे ज्या जाग्याचेर आमच्यो 4-4 बसी बी चलताल्यो थंय आमचे सद्या 1-2च चलता. थंय लोकांची गरज आहा की लोक गर्दी करून बी वयता. म्हणजे बसीची समज कॅपेसिटी 40 आहा, लोक थंय 50 भरता. कित्याक लोकांक बस आसना. आमकां खबर आहा की बसीची खूब गरज आहा म्हणून. पूण कांय गोश्टी अश्यो आसा की त्यो कोविडा फाटल्या टायमा खातीर त्यो खुबशीं कामां आमची आडखळून उरलीं. इंटरनल बसी सुद्दां आमच्यो खुबश्यो बंद आसा आमच्यो बसी. सो तेय खातीर आमच्यो आतां वॉल्वो बी बसी घेवपाचो प्रयत्न चालू आसतलो. वॉल्वो बी घेवच्यो पडटल्यो. ते पयलींच्यो बसी बी पडून जाल्यार आमचे पयलीं कंडुस्करा कडेन बसी चलताल्यो 4 बसी. तेज्यो त्यो टर्म काबार जातिल्ल्यान त्योय बसी मातशें पडून जाल्या. म्हणजे ताका हांवें कालूच सांगलां की तुका जर एक तर नव्यो बसी घालच्यो पडटल्यो नाल्यार तुजे आमी टेंडर आहा ते आमी कॅन्सल करतले म्हणून सांगलें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव.
विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यांत चड पावस पडत आशिल्ल्यान दिवचले वर्सान वर्स हुंवार येता. ह्या वाठारांत आशिल्ल्या भोंवतणच्या न्हंयांक जोडपी घाट आनी धरणांक लागून ही परिस्थिती निर्माण जाल्या. पावसा पयलीं गटरान न्हंयो डिसिल्ट करून व्हड यत्न केला अशें दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटयेन सांगलें. पूण पावस आपलो नेट वाडोवपाक लागिल्ल्यान साळ वाठारांत वर्सान वर्स येवपी हुंवार कमी करपाचे व्हड प्रकल्प चालीक लावचे पडटले अशेंय ताणें सांगलें. फाटल्या वर्सा परस चड बरे तरेन अंदू हुंवाराची परिस्थिती टाळपा खातीर तिळारी धरणाच्या अधिकाऱ्या कडेन चर्चा करपा खातीर पंगड तयार केल्यात अशेंय डॉक्टर शेटयेन सांगलें. आयकात. लास्ट 3 म्हयन्यांक हांव डिस्लिटींग करून घेतलेलें थ्रू WRD डिपार्टमेंट. म्हणजे आमी म्हाका दिसता 1-1.5 म्हयन्या पयलीं हांव मिनिस्टर कन्सर्न चीफ इंजिनियर बदामी WRD एक्झिक्युटीव इंजिनियर आमचो KP नायक आमी सगळ्यांनी विजीट करून केले. काल सुद्दां आमी विजीट केल्ली आसा दिसा. सो अंदू साळान तशें सिच्युएशन जावचें ना अशें दिसता तुमकां? एट प्रेझेंटली अशें, पण लॉंग टर्म कशें आसा न्ही, आतांचो आजकाल जो पावस आसता तो इरेटीक आसता, पयलीं सारको नासता. लास्ट इयर तुमी पळयल्यात मे 15 पावस सुरू जालो तो नोव्हेंबर 15 पर्यंत गेला. सो लास्ट 2-3 वर्सां तसो इरेटीक पावस पडलो. तसो पडलो जाल्यार जावंक शकता. सो लॉंग टर्म आमकां प्रिवेंशन मेजर घेवपाकूच जाय, which already तो जो प्लॅन आसा which is like around 190 crore प्रोजेक्ट आसा जो रिटेंशन वॉल घालपाचो आनी पंपिंग करपाचें. हांव नको, तुमकां जर खबर आसा एक 10 वर्सां पयलीं सांखळे बिचोले बुडटाली, लिटरली बुडटाली, आनी ताचेर तांच्यांनी मागीर एकदां तो बंद घालून ताचेर तांणी पंपिंग स्टेशनां घातली. दॅट इज द वे इट हॅज टू बी डिझायन हियर. आतां कितें जाता, आमी जर साळान डिझायन केलें जाल्यार फुडलो गांव मेणकुऱ्या तो बुडूंक शकता. पूण मेणकुऱ्याय उदक येयलें. सो डिझायन करतना कशें आसा, सगळे गांव कन्सिडर करून ते इट हॅज टू बी डिझायन which is the process is going on like that. So long term we have to do. तू कितले डिस्लिटींग करून करतलो, दिस थिंग वील हॅपन डावन द लायन. कशें इकोसिस्टम इम्बॅलन्स जितलो जाता तितले आमकां हे त्रास जाता. आनी एक एकदां पावस वाडलो काय वयर तिळारी डॅम उदक सोडटात आनी मागीर आनी सडनली ते सोडटात आनी ना वी हॅव. हांव आमच्या SC सालेलकारांक सांगला ताच्या बरोबर मिटींग घे म्हणून. कशें आसा, तिलारीचे 73% आमी आनी 27% ते, पण कंट्रोल उरता तांच्या कडेन. सो त्यामुळे ते कॉर्डिनेशन इम्पॉर्टंट आसा. ह्या वर्सा पोरू कितें जाल्ली म्हाका दिसता, दे हॅड नॉट फॉर्म द टीम. ह्या वर्सा आमी टीम बी पयलींच फॉर्म केली. वी टूक इन दीस स्टेक होल्डर लायक सरपंच, पंच हांकांय घेतले आमी कन्सिडरेशनान. नाल्यार पोरू ती रातचे 3 उदक आयिल्लें. MLA आसा, कन्सर्न इंजिनियरूय आसा. सो राती म्हाका दिसता हांव 12 सुद्दां लास्ट कॉल हांव म्हणजे फोन करूनच मागीर न्हिदलेलो आसा. आनी तेन्ना म्हाका दिसता आमचो सांखळे बिचोले हे करताले, मातशें उदक खंय तरी आयिल्लें. गोवा 365 खातीर परवरेशान श्यामचारी. हे खेपे ह्या म्हयन्याच्या निमाणे कॅरिबियन भोंवडेर शिखर धवनाक भारताच्या वन डे पंगडाचें फुडारपण करपाची आनीक एक संद मेळ्ळ्या. 16 जाणांच्या पंगडांत रवींद्र जडेजा वायस कॅप्टन म्हूण काम करतलो. नियुक्त कर्णधार रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत आणि मोहम्मद शमी ह्या सगळ्यांक 3 मॅचीचे मालिके खातीर विसव दिला. जाल्यार हालींच हर्नियाच्या शस्त्रक्रियेतून गेल्लो KL राहुलाची निवड करपाचो विचार जावंक ना. डिसेंबर 2020 वर्सा ऑस्ट्रेलिया भोंवडे उपरांत शुभमन गिल वन डेत परतून येता. जाल्यार फाटल्या जुलयात श्रीलंकेत आतां मेरेन एकूच वन डे खेळपी संजू सॅमसन एका वर्सा उपरांत परतून आयला. सॅमसन आनी ईशान किशन हे ह्या पंगडांतले 2 विकेट किपर आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फाटल्या 2 दिसांक पावसान राज्यांत सावार घातल्या उपरांत आयज सकाळच्यान सुकें वातावरण अणभवपाक मेळ्ळें. जाल्यार कांय वाठारांनी नेटाचो पावस पडलो. गोंयांत सद्याक ऑरेंज अलर्ट जारी उरतलें. येता त्या दिसांक ते अलर्ट वाडपाची शक्यताय IMDन उक्तायल्या. फुडल्या कांय दिसांक पावसाक नेटाच्या वाऱ्याचो सांगात मेळूं येता. कांय कडेन पालसान कोसळपाच्यो आनी झाडां हुमटुपाच्यो घडणुको घडूं येता. अशांत हवामान आनी खवदळिल्ल्या दर्याक लागून 10 जुलय मेरेन नुस्तेकारांक दर्यांत न वचपाची शिटकावणी दिल्या. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरतले. 10 जुलय मेरेन नेटाचो पावस. 9 तारखे मेरेन ऑरेंज अलर्ट. पावसाक नेटाच्या वाऱ्याचो सांगात. चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 23 डिग्री. 10 जुलय मेरेन नुस्तेकारांक दर्यांत न वचपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365. मोग आसचो.